पळोवंक गेल्यार ही सगळी घाण जाल्या देंवत जाल्यार तुका कितेंय जावंक शकता. हें आतां तेणी प्लेटी मारल्या आनी बंद केला पूण काम जालेल्याक. पूण पयलें हिंगा बरें आहलें लीप आहलें, बरें बसोंक व्हरूंक जातालें, कितें करूंक जातालें. पूण आतां तर पळयत जाल्यार हें सगळें मसण जालें. आनी म्हाका दिसता हेका लागून सगळे मँग्रोव्ज हे सायडीन आहा ते सगळे काबार जाले. आनी हे सायडीन पळय आतां काबार जायत वयता. आसूं आतां कितें तरी केल्या पुरो आमच्या इनासलोकान. माझे नाव आर्तुरो डिसूजा. पयले सद्या हांव PWD आमच्या PWD इंजिनियराक शाबासकी दिता, कित्याक तुमी हो एक हंप केला म्हणून. एक टेक ओवर कहो, एक फ्लायट तर येयत जाल्यार हिंगा फ्लायट वयतली वयर असले रस्ते आमचे PWD बांदता. So you can imagine what type of engineers do we have in our PWD department, okay, and why are they taking fat salaries and going home? दुसरे हे आता काम केले 7 महिने तरी जातले. 7 महिने तरी जातले काम केलेले. तुम्ही ब्लॉक केले, तुम्ही हे बांधले, कालवट बांधले, न्यू कालवट बांधला, तो पोन्नो पिडे झालेलो, ओके फायन, एवरीथिंग ओके. पूण हे कोण पळयतलो? तर म्हाका दिसता कितें तरी आसा, दाल में कुछ काला है अशें म्हाका दिसता. कित्याक मँग्रोव्ज तर मारले, हे तुम्ही एक्सटेंड केले, फाटले तिका जो बांद आहा तो एक्सटेंड केले. फुडें आतां तुमी पयशे जाल्यार हारा कन्स्ट्रक्शन तो रेडी जाला. तेका लायटीचें कनेक्शन पंचायतीन दिलां. पंचायतीन लायटीचें कनेक्शन दिलां तें इलिगल आहा. ते इन द आमचे ते आदी मीठ काडटाले, कळ्ळें, सॉल्ट पॅन्स आसलेले ते सॉल्ट पॅनान ते हे आतां स्लो वाडत आसा. तर म्हाका दिसता हातून कोणाचो तरी हात आसा, नाजाल्यार अशें जावचें नासलेले. हे अशें ब्लॉक करपाक कारण कितें हो एक व्हडलो एक प्रश्न आसा. हिंगासर आतां हांव कालाफुरकारांक सांगूंक सोदतां, कालाफुरकाराक तुमी जागे जायात. इले करून हे आमचो सरकार आहा पळय तो इले करून हांवूंक सोदता. इले करून तर पळय हारा कन्स्ट्रक्शनान हांव सदांच सांगूंक दिला. हारा कन्स्ट्रक्शनान अशें सांगलां की बाबा सगळे कमर्शियल एक्टिविटी जाता आनी म्हाका कित्याक बंद करता तुमी, म्हाका कित्याक तुमी बंद करता अशें म्हणून तो सांगता. म्हणून म्हाका अशें दिसता की ह्याचो हात त्या कन्स्ट्रक्शनाचेर आसा आनी फुडें कितें करपाचें आहा पळय तें हांव नकळो. तुमकां उगडास आहा, आमची विक्टोरिया MLA जेन्ना काँग्रेसान आसलेली हिंगासर फुटबॉल स्टेडियम येवपाचो आसलेलो. तिका फुटबॉल स्टेडियम येवपाचो आसलो नियर हे आमचे बस स्टँड ते सायडीन ताणें बंद केलें, बोबा करून बंद केलें. आनी आतां हे इले करून कितें करूंक सोदता हांव नकळो. हें हांवूंक सोदता, कम्युनिटी जातीक हांवूंक सोदता, कितें करूंक सोदता हांव नकळो. सो ह्याचेर आमी लक्ष घालचें, कालाफुरकारान लक्ष घालचें. जे भशेन पळय आतां हिंगासर पासून ते पळय आमचे स्लूज गेट्स आहा, स्लूज गेट्स पळय आहा ते मोडटा, सगळे करून मोडटा. हारे सांगवर वयशी जाल्यार हारे सगळीं शेतां पिडेर सारकी. सो म्हाका दिसता द गव्हर्मेंट इज नॉट बदर्ड, द डिपार्टमेंट्स आर नॉट बदर्ड. पळयलें सद्या हे जेन्ना पळय हे काम करताले तांणी परमिशन घेवंक जाय आसलें स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे. They should have taken NOCs from all these departments, including heritage, because the 4 खांबे आहा पळय ते पासून heritage आसा. So there is a limit for construction. They should have taken permission from all the NOC from all the departments and then only started this. Only then we can blame PWD, the State Pollution Control Board and all the other departments. सो हांव मागता कालाफुरकारा अशे जागे जायात आनी तुमचो गांव तुमी सांबाळा. आमचो टायम जालो, आमी फाल्यां परवा घडये वसत, पूण तुमच्या भुरग्यांक कितें मेळटलें तें तुमी चिंता. तुमी म्हणटा कितें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट 101% पॉलिटिकल. आनी हें करपाक कोणाचो पूण वी आर फायलिंग अ पुलीस कंप्लेंट ऑन द डिपार्टमेंट. वी नो हू वॉज JCB घेवन कोण नासतालो हिंगा, कोण कॉन्ट्रॅक्टर कोण आहलो आमकांय खबर आहा. MLA चे मनीस आहले काय कोण आहले, MLA चुकलोकच आसतालो हिंगा. MLA खबर ना हें ओपन करूंक जाय म्हणून. हें जालें मुगो काम हें ओपन कर
ती खबर ना तेका हे मुद्दम गेला कित्याक तेंचे प्लॉट आहा थिंगा पुरयले हाडल्यान कोणाचे प्लॉट आहा ते तांकां बेनिफीट जावपाक हे सगळे मॅनग्रुव्स मारता आनी आमी हे तेंचेर न्हू आमी PWDचेर कंप्लेन फायल करतले आयजूच करतलो हांव पुलीस कंप्लेन फायल नाल्यार कोर्टान वचून तेंचेर FIR करून हाडटलो हांव हे नेग्लिजन्स हे इट इज अ प्लॅन नेग्लिजन्स ते सायडीन वायंडींग करता रोड ते म्हणजे अरे करून खूंय पावयला पळय मरे कोणे माती घाल्ल्या ती मावडे फोटो आहा JCB कोणे उपडला ते हांव सगळे फोटो लावपाचो आहा तो ते बांदून इलिगली वाडयला म्हणटा तो CRZ लागता सगळे लागता CRZ लागून फ्रॉम दॅट पॉयंट पळय आमचे ते स्लूज गेट्स आहा पळय त्या पॉयंटाक CRZ लागता मरे हा तुम्ही CRZची परमिशन घेना टेनंट असोसिएशन ना हांगासर टेनंट असोसिएशन आता कितें म्हूण सांगू तुका सगळ्यांक बांदून दवरलेलें आसा आलामुरकारांक बांदून दिलें आमी बोवाड करता आमी बोवाड करता म्हणून आमी वायट ओके अब तुमको गेले फावटी थोडे दीस त्यांनी फेस केले बरें केला कितें हे बरें मॅनग्रुव्स मेले ते बरें गेला ते आहा मरे फिल्डार दाखय मरे बरें गेला बरें करता तेन्ना आमी शाबासकी दिता आमी शाबासकी पूण हो अलायनमेंट आतां कितले म्हयने जाले ओपन केला हो रोड पळया मरे तुमी कितें रे हो आतां 3 महिने पासून 4 महिने पासून जावंक ना मरे आनी हालत पळय ह्या रोडाची कितें ती हो कलवट म्हणटाय का खंयचे इंजिनियर आनी आतां तो हूंय आनीक जॉयन करपाक आनी एक टेंडर घाल्ला तेणी वयर आनी वयर जॉयन करपाक ते कितें कसले मनीस हाडून दवरले आमच्या दिगंबरान रे दिगंबर कामत मरे PWD मिनिस्टरू मागीर कसले मनीस दवरले रे साहेबा PWD आमी हेजेर कंप्लेन करतले आतां what could be the reason for the mangrove die mangrove see that's the report from them saying that the culvert was blocked with the mud so what they are saying is that there is no flow of water so when there is no flow of water salinity उणी झाली so see this is done in connivance with people it is not ते कोणी चिंतून केला हे आता स्टोरी आता कल्वर्ट चालू जालो हे ओपन करपाक कितें प्रॉब्लेम आसलो तेंकां PWD म्हणल्यार मुद्दम दवरला तेणी I'm going to take serious. We'll go to the police station and file it. Inspection केलं त्यांनी पाहून आहे आता अरे MLA मरे आसता I blame the MLA of Santa Cruz. तो काँग्रेसान आणि BJPन गेला तो डेव्हलपमेंट करपाक I blame him for this and the मोरपाकूय mangroves I blame him. So he should take the responsibility of all this because he was dancing here all the time. डेव्हलपमेंट करता जर झाले आणि सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट कोण करतलो आता हे मॅनग्रोव्स किल्ले 500 मेले तो कोण तो रोयतलो हाडून हिंगा ओके थँक्यू